दोन्ही प्रोग्राम हे आमचे आपदा मित्र जे व्हडल्यान सांग ताका लागे विचार पडून येणार हांव. आपदा मित्र जे स्कीम आहा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आहा, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी, अँड दे हॅव अपस्केल्ड दीज आपदा मित्र स्कीम फॉर at least 350 districts in the state of in the country, and the government of India has this scheme for 1 lakh community volunteers across India, and for Goa we have for 400 volunteers, in North Goa 200 volunteers, and South Goa 200 volunteers. So these volunteers will be Apada Mitras and Apada Sakhi also, and it will be rolled out at the hands of Honorable CM in the month of September. And today we have signed the MOU, and we will be sending it to National Disaster Management Authority, and from there the Apada Mitra scheme will commence. हाच्या 2 फायर ब्रिगेड फायर सर्विसीस हाच्या 2 कार्यक्रम माझ्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ द फायर अशोक मेनन बाब आसा. आज 2 कार्यक्रम आशिल्ले. एक आमी एक व्हेकल जी फायर ब्रिगेड किंवा वॉटर ब्राउसर जो फोंडा फायर सर्विसीस हांच्या ऑफिसाक हँड ओवर केलो, ताका फ्लॅग ऑफ केलो. तो डायरेक्टली फोंडा ह्या ऑफिसाक ताका दवरलो वयतले. फोंडा आनी परिसरांतल्या लोकांक त्या सर्विसीसचो फायदो घेवपाक मेळटलो. दुसरी गजाल जी आसा तो आमी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट हांच्या बरोबर जो एग्रीमेंट सायन केला, फायर सर्विसीस ऑफ द गोवा एंड नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट हांच्या मदीं जो एग्रीमेंट सायन जाला फॉर द 400 आपदा सखी आनी आपदा मित्र तांकां ट्रेनिंग दिवपा खातीर जो एग्रीमेंट सायन केला तो तांकां धाडलो वयतलो. आमी फुडल्या म्हयन्यान गोंयांतले 400 वॉलंटियर्स म्हणजे आपदा सखी आनी आपदा मित्र पूण हांकां गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्यान हे घेतले वयतले. तांकां 15 दिसांची ट्रेनिंग फायर सर्विसीस जिपार्ड हांच्या वतीन जी 15 दिसांची इन फायर सर्विसीसांची ट्रेनिंग लागता टू गिव द वॉलंटरी सर्विसीस फॉर द पीपल, त्यो ज्यो आसा ती तांकां ट्रेनिंग दिले वयतले. आनी हे आपदा सखी आनी आपदा मित्र फुडले 3 वर्सां अकॉर्डिंग टू द नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ते फक्त तांचे इन्शुरन्स आनी बाकीचे गजाली ज्यो आसा ह्यो आमकां नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट हांच्या कडल्यान मेळटल्यो. बट तांच्या खातीर ऑनरेरियम दिवपाची तयारी ही गोंय सरकार केले वयतले, जेणे करून गोंयांतले तरणाटे जेंकां फायर सर्विसीसान वॉलंटियर म्हणून काम करपाचो इंट्रस्ट आसा हांच्यांनी ह्या ट्रेनिंग हांच्यांनी ह्या जो इंटरव्यू जातलो तितून पार्टिसिपेट जावचे, तितूंतल्यान तांकां सिलेक्ट केले वयतले. आनी पयले ट्रेनिंग दिल्या उपरांत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आसलेल्या फायर सर्विसीसांनी तांकां वॉलंटरी सर्विसीस दिवपा खातीर तांकां डेप्यूट केले वयतले. सो डॅट म्हाका दिसता जे अशा पद्दतीची फायर सर्विसीस म्हणजे होमगार्डात ऑनररी सर्वीस आसा अशाच पद्दतीची आमच्या पयलीं जरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान इट इज वॉलंटरीली जरी आसली जाल्यार आमी एक मिनिमम ऑनरेरियम दिवन ऑनररी सर्विसीस दिवपाचो गोंय राज्याचो प्रयत्न आसतलो. युवक आनी युवतींनी गोंयांतल्या हातूंत पार्टिसिपेट जावपा खातीर फुडें चड जावचें. थँक्यू सर. आनी एक क्वेश्चन आशिल्लो. सत्तरीन हुंवार येयल्या उपरांत आतां 4 गांवांनी दोंगर कोसळ्ळे मोठ्या प्रमाणात. त्या बद्दल सरकार कितें तेजेर लोक वस्तीक कांय प्रॉब्लम जावपाक शकता इन फ्युचर? हांवेंनूय बी डिटेलान ताजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही प्रायमरी रिपोर्ट्स वो कन्सर्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, बाकीची सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंट हांच्या कडल्यान घेतला. लागपी सगळ्यो एजन्सीज वचून व्हेरीफाय करतले जो इन्सिडंट जालो तो कित्याक जालो आनी अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून आमकां जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय 3rd एजन्सी घालूनय तेजो रिपोर्ट केलो वयतलो जाता तितके बेगीन. आनी ताच्या खातीर जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स घेतली वयतली. ना जोपर्यंत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान काय तेजेर येना तोपर्यंत आमी काय स्टेप्स घेवंक ना. सर तुम्ही भूमिपुत्राचेर हांवें ऑलरेडी व्हिडिओ दिलो तेजेर व्हिडिओ सजेशन मागलेले, तुम्ही कितले येयला सर? हांव आतां व्हेरीफाय करून इट इज गोवा ऑनलायनचेर आसा. आणि आता थोडे लोक अजूनही स्क्रॅप करपाचे मागता तेजेर कितें म्हणटा?